पण रेडी जाला हुना हुना सुरयशीत ताका लागीं सुपर टेस्टी किसमुरी कुक्का उपकरी आणि ताजे वयरी तांबळी पियावा तांबळ्याची तुमकां गोतच कशें सांगचें पुरो जाणां गोत आशिल्ले रेसिपी ती आशिल्ल्यां पैकी सिंपल आमची गेला रांदय अशी बारी हेल्दी म्हण येता ते पियावा तांबळे ಒಟ್ಟು हे एक किसमुरेचे कॉम्बिनेशन सूपर सगळ्यांक नमस्कार आजी अनेक एक सिंपल आणि भारी टेस्टी जावन आशिल्ली एक रेसिपी घेवन आयली हांव कसं म्हणारी किसमुरी कसं किसमुरी बाई पापडा किसमुरी खेळ्ळ्या की तुम्ही कोणाई आम्ही सुरणा किसमुरी कारत्या किसमुरी तशी मिरसांगे हापळा किसमुरी अशी मस्त नमने किसमूर करताची पागिळा किसमुरी ಈ ಪಾಪಡ ಕಿಸ್ಮೂರಿ ಹಾಕೇಕ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ पियाव सपूर कोच्चल कोन हंग दवरला आत्त आणि हाका जावका पापड भाजिलेलो पापड तुळचे गतीना पापड भाजून घेवया आमी खंयच्योय पापड जाता का तो मिरयाचे पळय मसाला पापड म्हणटाची तो वय जाता आमगेले सिंपल उडदाचे पापड आमकां मेळटा तो वय जाता खंयच्योय पापड हाका लायक जाता हे 2 सायडाय पळय करपना तशी चंद करून भाजून घेवच्यो इंगाळ आशिल्ल्यान इंगाळार भाजू येतं नाव इंगाड कसले म्हळ्यार मायक्रोवेव तशें कसले आशिल्ल्यान ताजेर भाजू येतं खंयच्यारी भाजू येतं अठराशे करपना अशी काळ मस्त काळ आनी जायना अशी 2 सायडाच्यान करून भाजून घेवचे हांव हांगा सादारण एक 15 पापड भाजून घेतला म्हळ्यार 15 पापड आमकां 5 जणांक केला हांव हांगा किसमुरी ताका 2 मिडियम सायज पियाव घाला तशें हांव पापड पुराय हांगा सुरवेक लायक करून भाजून घेवचे पापडून भाजून जातरी एक 5 मिनिट न्हिवच्या सोडल्यार पळय अशी चंद करून पिट्टी करूं जाता अशी करून पिट्टी करचें मस्त सपूर पिट्टी मिक्सरांत आनी घालची नाका आमी आपळा किसमूर करतना पळयची हातान अशी करून पिट्टी करता पळय तशी पिट्टी करचें आपळा किसमूर पशी चिक्की होड कुडकसो हे म्हळ्यार पापड नवे आनी हाका एक 3 जेव 4 चमचे नारलेल तेल तुमकां चड जात जाल्यार आनी उणी घाल येता 2 चमचारी कर येता नारलेल तेल हून करचें आनी ताका एक अर्द चमचे सासम पटपटाचे पटपटेल कुडले गॅस ऑफ करून सोडचें मागीर तांतू आमकां तिखसाणें जावका जाल्यार तितले आनी आमगेले मिरसांगे पिटी तिखसाण कितले आसा तितले आतां म्हगेले हे मस्त ना हे मिडियम आसा ही मिरसांगे पिटी हांव हाका एक 3/4 चमचे मिरसांगे पिटी घाला तुमगेले तिखसाण उणें आसा जाल्यार चड घालायचे चड आसा जाल्यार थोडी घालायची ते गॅस ऑफ करून जाल्यार मिरसांगे पिटी घाली आनी सोडते 2 मिनिटान ते चिक्के फ्राय जाता आतां ते चिक्की निवली कुडले आमी हे पिट्टी करून दवरलेले पापडा वयरी घालचे आनी लायक करून मिक्स करचे ते समज ते तेल्ला पशेक ते समज ताका लागून ते पापड आमी करून हें पिटी करून दवरलेले पळयाची ताका समज ते लायक मिक्स जावन येता मागीर पळय घे आतां आमगेलो पापड पुरा मातशें कोरून भरसून घेतलो पुरा सायडाक आमकां दिसता ते ताका मिक्स जावन येवचे ते म्हळ्यार तेल्ला पयशेच देखून लायक करून ते धरून घेत ते आतां हांव तावळे काम शिनून दवरलेलो पियाव हाका घालच्यो आनी वापास लायक करून मिक्स करून घेवचें आतां आमगेले पापडाचे मिरसाण पळोवन आमी आतां मस्त मिर्स नातील पापड जाल्यार एक चूर मीठ घाल येता हो पापड मस्त मिर्स आसा म्हूण हांव मीठ घालूं वच्चें न्ही मागीर एक 2 चमचे सोय ते ऑप्शनल बट सोय घाल्यार भारी लायक जाता 2 चमचे सोय घालची आनी लायक करून वापास सम मिक्स करून घेवचें आनी इमिडिएट सर्व करता सोय पियाव बरशील नंतर मस्त वेळ दवरून हे जेवणा बस जस्ट पोडी मिक्स कोरका आनी सर्व कोरका शिता ಒಟ್ಟು भारी लायक कॉम्बिनेशन तुम पूरा जन कोर्न पळयाची पळय हांगा रेडी जाला तशी मिगेल पियावा तांबडी हांगा रेडी जाला पियावा तांबडी काल्लोन जेवच्याक पळय जेवया आमी हांगा उनाची शीत ताका लायक तांबडी रेडी जाला पियावा तांबडी आनी आतां आमी केलेली पळयाची पापडाची किसमुरी ताजे ಒಟ್ಟು सीजन आला सुपर एक कुक्का उपकरी आतांचे एक कॉम्बिनेशन कशें म्हणून पळया थोडीची पापडा किसमुरांत घालता थोडी कुक्का उपकरी आतां पळय तो क्रंची पापड पियावा तांबळ्यान तुले सपूर पियावा कोच्चलो आनी किसमुऱ्यान तुले पियाव आनी ते सोयेच फ्लेवर
कसं सांगच्या जिरूची म्हणून म्हाका कळना तुम पुरा जनांनी कोरनू पडो का आनी हाजी ಬಗ್ಗೆ मस्त विवरण दिवचे म्हाका तर टाईम ना म्हाका एक पंता केदना सरयता म्हणलेला पियावा तांबाळ्याची तुमकां गोतच कसं सांगचे पुरा जना गोत आशिल्ले रेसिपी ती आशिल्ल्यां पैकी सिंपल आमची गेला रांदय अशी भारी हेल्दी म्हण येता ते पियावा तांबळे ಒಟ್ಟು हे एक किसमुरेचे कॉम्बिनेशन सूपर हे तशी शितावट मात नाही पेजे ಒಟ್ಟು भारी लायक कॉम्बिनेशन तशी तुम पुरा जन कोण पळायची आणि लाईक करायची शेअर करायची कमेंट करायची आणि मग चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची थँक्यू